नाका सगळ्यांक स्वागत. हांव गुरुवंदन करून स्टार्ट करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन् इति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रभुपादान आमकां कसले एक तू गोर की तू काळ की तू मांस कतल की तो पिल्लल की तो सुण्या मांस खाल्लल की कसले तो त्या भास उलयत इंग्लिश की तो ह्या भास की फ्रेंच की जर्मन की कसली लेखन अशी आमकां उद्धार केलेले ते प्रभुपादा लिलामृत आयकल मी तर आमकां आम्ही कृष्ण प्रचार करचे कसले काही कष्ट ना आणि आमकां इंटरेस्ट येवका प्रभुपादान भोगील कष्ट आम कसले ना. आम्ही इंडियांतूची प्रचार करचे आम्ही काही फॉरेन वचनाची जर्मनी वचनाची फ्रांस वचनाची पॅरिस वचनाची त्यांची शिंय त्यांचे फूड त्यांचे कसले ना आम्ही आमगेले जागेर बसून प्रचार करचे कितले सुलभ म्हळ्यार आमकां हे प्रभुपाद लिलामृत वाजिल्ले मीत कळटा. सो हे म्हाका एक अवकाश दिलेलो म्हाका हांव भागवत पुराण कोंकणी सक्कट टिमाक हांव म्हगेल्या अनंतान धन्यवाद आनी म्हगेले नमस्कार. तुमगेले बिझी स्केड्युलांतू हे प्रभुपाद लिलामृत आयकुचे इंट्रस्टान जॉइन जाले सक्कट वैष्णवांक हांव म्हगेले हृदयपूर्वक धन्यवाद आनी नमस्कार. हाजी आम्ही पळया प्रभुपाद लिलामृत आयचे सेशनांतू कसकसने इन्सिडेंट्स हांव सांगिल्लें फुडले म्हणटा रोम आनी जिनिवांतू प्रभुपाद वता. मागीर ते रोमांतू फियोजा लोदी म्हळ्यार कडेन मस्त जन आशिल्ले जाग्यार प्रभुपाद एक सानघर देवस्थान तेंची इस्कॉन सेंटर तशी जाता. मागीर जिनिवांतू प्रभुपाद थंय वता रोमांत जिनिवा ते मेयर प्रश्न केलेला तो निगिता सगळ्यांक कृष्ण प्रज्ञे तरी केले भक्त तरी जाल्यार आर्थीक परिस्थिती कशी जातली म्हणून ताणें प्रभुपाद अन्नाद भवन्ति भूतानि म्हळ्यार एक हाजे वयरी श्लोका वयरी ताका सांगता. मागीर प्रभुपाद कितले नमने कोणेय सोण गेलेले भक्ताक अपास आयल्यार नाक म्हूण सांगना तूं सोण गेलेलो कसलाक अपास आयले कसलाक म्हूण म्हणा. तशीच एक सोण गेलेलो करंदर म्हळ्यार एक भक्ताक अपास स्वीकार करता प्रभुपाद आनी तितलो विश्वास प्रभुपादाक म्हगेले शिश्या वयरी तशी ताका भारतांतू GBCचे जबाबदार पुरो दिता. नेक्स्ट पॅरिसांत प्रभुपाद पॅरिसा वता. रोम जिनिवा देखून पॅरिस जून 8 तारीखाक थंय हे 1974 ला साल प्लेयर म्हळ्यार वेदिकेन तो प्रभुपाद 50 जन स्टेजा वयरी आनी 2500 जन हाजे ऑडियन्स तांकां पुरो प्रचार करता प्रभुपाद. मागीर थंय देखून फ्रँकफर्ट वता जून 18क 20 घंटे त्या हेज्यार प्रयाण करून प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया वता. नेक्स्ट फ्रँकफर्टा देखून ऑस्ट्रेलिया वता ते मेलबर्नांतू थंय प्रचार करता. मेलबर्नांतू एक बिल्डिंगा उज्ज लागता ना प्रभुपाद शिष्य
ते टेंट घालूक केलेले ते कॅनोपी म्हळ्यार टार्पलशी ताजेन एक तीन भायल मनशाक तांणी सेव करताचे तशी पुरा प्रख्यात पेपरार पुरा सुद्दी जाता हरे कृष्णा डिवोटीसान जलचे उज्जा दाखोवन तीन भायल मनशाक सेव केले म्हणलें मागीर नेक्स्ट जगन्नाथ रथ यात्रे मेलबर्नांत प्रभुपाद पार्टिसिपेट करता प्रभुपाद दिव्य शक्ती येत प्रभुपादाक व्यासासनारी हाजेर रथार बैस म्हळ्यार बैसनाशी 2 मैली नर्तन करताची रथयात्रा चमकत प्रभुपाद मागीर नेक्स्ट मेलबर्नांत तुची प्रभुपाद एक पुरभवन म्हळ्यार म्युनिसिपल सिटीचे एक हॉल तू थंय एक कार्यक्रम करता 1000 जन येताची थंय प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभुले विग्रह म्हळ्यार रथयात्राक व्हडले एक कटआउट केलेले दिसता न्ही ताजी सुत्त पुत्त पूर सकड जन नर्तन करताची सो आजी आमी पळया प्रभुपाद रोमाक वचपाक भायर सरला एप्रिल 29 मुंबई देखून तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार एक न्यूज येता कसं म्हळ्यार समस्या कशी येता प्रभुपादाक म्हळ्यार तमाल कृष्ण गोस्वामी मुंबई तू पूरा ये इंडिया तू पूरा सकड GBC या जावन अधिकारी जावन पूरा सकड मॅनेज करतशिलो पूरा आतां ताका तो सांगता म्हाका वापस अमेरिकान तू बस सारी प्रचार करचे म्हाका मन आसा म्हळ्यार एक तागे गॉड ब्रदर जावन आशिल्लो विष्णू जनस्वामी म्हळेलो तो बसारी प्रचार करता आशिल्लो सो तमा कृष्ण गोस्वामी सांगता 4 वर्स ताणें इंडियान तू GBC अधिकारी जावन पुरा हांगा इंडिया पुरा गव्हर्निंग बॉडी मेंबर जावन पुरा सकट पळयता आशिल्लो आतां म्हाकाय वचका म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपादाक मन ना जाल्यार ओपता जाल्यार आतां हांगा इंडियान कोण पळोवचें आतां प्रभुपादान सकट पळोवका जाता प्रभुपादाक एक येचन जाता आनी हे मायापुराचे पुरा एक्सपेंडिचराचे पुरा सकड करेक्ट लॅक आनी सकड पळोवका कसं म्हळ्यार खंयच्याक दिल्ले दुड्डू ताकाच यूज करका प्रभुपाद जयप्रताप स्वामी आनी जयप्रताप स्वामीक लेटर बरयता कसं म्हळ्यार हांवें लँडा दिल्यार दुड्डू त्या लँडाक यूज करका किचन बांदचे दिल्यार दुड्डू किचन बांदच्याक यूज करका तुमी वेजिटेबल तांदूळ आनी ग्रो करचेलो तुमकां कसल खर्चो तुमकां कांय खर्च ना वयवार तुम ते एक डिवोटीक ते 100 रुपये जावका म्हयन्याक 100 रुपये पळय तेन्ना 74 100 रुपये जावका तुमी 20 जन आसा म्हणटा हांव 2000 रुपये पेटयता तुमकां तांत भितरी तुमी मॅनेज करता म्हणून प्रभुपाद जयप्रताप स्वामी म्हळ्यार प्रभुपाद सांगता केन्नाय देवाल दुड्डू आमी ह्या लक्ष्मी भारी आलोचना करचुका इवन आमी गृहस्थ जनान तशीच ಒಟ್ಟು ನಕ್ಕನತಿಲ್ಲ ಸಕಡ್ ಖರ್ಚು ಕೋರ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಕೋರ್ನು ದುಡ್ಡು ते ದುಡ್ಡು ಸೇವ್ ಕೋರ್ನು वैष्णव सेवेकी देवस्थानाकी दान दिवका गृहस्थालेक भारी व्हडली रेस्पॉन्सिबिलिटी कसं म्हळ्यार गृहस्थावेरीची हे देवस्थान वैष्णव तांगेले सेवा पुरो जेवका नाजाल्यार कोण देवस्थाना कोण दुड्ಡು दिता संन्यासी जन दिनाची नेक्स्ट ब्रह्मचारी तांणी काम करण्याचे सो सक्कड सोसायटी भार आसचे गृहस्थावेर सो गृहस्थ जनान लक्ष्मी भारी आलोचन करून खर्च कर सेव करून दान धर्म करका म्हणून अंत देखून प्रभुपादाला तो कळटा आमकां प्रभुपाद सांगता हांव तुमकां क्रिटिसायज करची न्हय
कितले मन दुःख नाशी प्रभुपाद शिष्यांक बरयत पळय लेटर. हांव प्रती एक तुमका हे आक्षेपण करता, क्रिटिसाइज करता म्हणून लेखून हेजे तुमी तुमगेल दोष पुरा हांव दाखयता म्हणून तुम्ही लेखून हेज कसं म्हणे इवन चैतन्य महाप्रभू समीत आपल्या गुरु एद्राक चुकी करून दोषी जावन राबता आशिल्लो तेन्ना मात गुरुक करेक्ट करूक जाता. आमगेल चुकी कळल्यार मात नवे गुरु आमी चुकी निपोवचे नज हांव केलेली चुकी जाल्ली अशें म्हणून हांव केलेलें सम म्हणून तेवे वाद समीत करून नज आर्ग्यू करून नज चुकी केली तरी जाल्यार गुरु आमकां करेक्ट करता ताका तितूच एक अवकाश जाता आमकां करेक्ट करची जाता त्या खातीर रूपा सांगता. सो केन्नाय शिष्याक आनी पुत्र म्हळ्यार चेडूवांक तांगेल दोश आमी दाखोवपाची तांकां करेक्ट करपाचीचे करेक्ट करना जाल्यार तांणी समजावची कशी तशें मी हांव तुमकां समकोवचे खातीर हांव हें सांगता असं म्हणून प्रभुपाद तांगेल मन आस्त तशी करता जय पताक महाराजाक आनी गुरुदास तांकां पुरा बरयता प्रभुपाद. मागीर तुमगेल इचे म्हणके हांव चेक्कनी पेटयता आनी प्रत्येक प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार डीटी ड्रेसेस तुम्ही ललिता प्रसाद म्हळ्यार एक टेलरा दिवका ताका दी एक 3000 रुपये हांव दिता. मागीर गुरुदास आनी यमुना तांणी पुरा सकड पळोवका बिल्डिंग बांदू दिले दुड्डू ताका यूज करून आनी डीटी ड्रेस आमगे डिवोटीसान तयार करका दर्जी न्हय आम्मीच करता ते म्हणून सांगता प्रभुपाद. कशी सेव करता म्हणून प्रभुपाद त्यांनी कितले कष्ट प्रभुपादाक प्रति पायी कशी सेव करून बिल्डिंग बांदता म्हळ्यार प्रभुपादाल तेन्ना इच्छा आसता तशी प्रभुपाद सांगता. मागीर दुडवाचे सांगता 17,600 हांव चेक पेटयले हे पुरो दुडवाचे विशय सांगता. आनी 1974 जुलय तू कृष्ण बलराम मंदिर ओपनिंग आसा तेन्ना हांव येता कशी तुमी इन्विटेशन बरोवका म्हण पुरा प्रभुपाद सांगता हांव कशी बरोवका कशी प्रिंट करका म्हण पुरा सांगता. सो रोमा वता प्रभुपाद रोमा तू आनी जिनिवा थंय दोनी एअरपोर्ट आशिल्ले एअरपोर्ट थंय कसं प्रभुपाद प्रवचना खातीर आनी मेन गेस्टाक सकट जिनिवांत आनी रोमांतू तांणी अरेंजमेंट्स कोन्न आशिल्ले. रोमांतू देवस्थान कसं म्हळ्यार एक सानळ कूड खाली सानळ कूड मस्त जन भोंवच तसले क्राउड भोंवच तसल जाग्यार के सानळ गरज के ते पियाजा लोदी म्हळ्यार एक जाग्यार आसता. त्या जनाले घलाटो हे पुरा प्रभुपादाल रुमा समीत ऐकत के तेन्ना ते देवस्थानाचे प्रेसिडेंट अध्यक्ष जावन आशिल्ले धनंजय निमगीत के प्रभुपाद व्हेरी सॉरी हांगा पुरा ट्रॅफिका घलाटो जनाल घलट आनी तुका भारी तोंदरे जात दिसता म्हूण सांगता. प्रभुपाद अयो ना बा हे म्हाका हे शब्द म्हाका लायक जाता असं कांय जायना म्हाका सिटीचे एक मेन जागो हे आमगेले सेंटराक एक लायक जागो म्हणून प्रभुपाद सांगता पळय कशी प्रभुपाद एडजस्ट जेवचे प्रभुपादाले गुण अंत दोकून कळता. मागीर ते विल बोर्गिसीन म्हळ्यार खोटलान तू प्रवचन तयार करताची थंय 500 जन म्हूण आशिल्लींची जाल्यार 1000 वयर जन येताच के पुरा इटालियन के इटालियन प्रभुपाद भारी खुश जाता. तांणी कशी पोवपा लागीं
आशीर्वाद घेवच्याक इंटरेस्ट असला म्हणजे पुरो जन येवन आसता पुरो जन धार्मीक जावन आशिल्लींची तांकां कशी देवा सेवा कशी करता म्हणून तांकां कोणी शिकयलेलें ना म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद कशी देवा सेव करता म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर प्रभुपादाक पोवपाक मेळका म्हणून आसता पोवपाक हुशार ना आसता त्या खातीर प्रभुपादाक पोवपाक मेळूं जायना मागीर प्रभुपाद एक कार्डिनल पिग्नेडोली म्हळ्यार ताका भेटी जाता म्हळ्यार क्रिश्चन न येशील जनाक मेलचें काम तागेलें तशें प्रभुपाद ताका मेळटा मागीर थंय देखून प्रभुपाद जिनिवा वता जिनिवा वतना प्रभुपाद आल्स पर्वतावेर देखून विमान उडतके आल्स पर्वत ते पुरा आईस कवर जालेले आल्स पर्वत पळोवन प्रभुपाद सांगके हे भारी डेंजर जागो हांग मस्त विमान अपघात म्हळ्यार क्रॅश जालेले प्लेन क्रॅश जालेलो असे भारी डेंजर जागो म्हणून सांगता सो जिनिवा तो मेयर त्यांचे मेयर प्रभुपादाक मस्त वेलकम करता प्रभुपाद मेयरा लागीं आयकून उलयता तेन्ना तो मेयर सांगता तूं सांगिल म्हणके पुरो भक्त तरी जाल्यार इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक एक्टिविटी कशी जाता म्हळ्यार आर्थीक स्थिती गती कशी डेव्हलप जाता म्हणून प्रभुपाद निमणिता मेयर तेन्ना प्रभुपाद सांगता अन्नाद भवन्ति भूतानि कसले यज्ञ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ केले तर जाल्यार पावस येता पावस येयल्यार आमी हे बेळ बेळशी येता बेळ बेळसले आहार मेळटा जनान पुरा बॅरन लँड स्ವಂತ भूमीर बेसाय करका गायक पोसुका तेन कसलेची इकॉनॉमिक समस्ये ना दुडवा समस्ये ना आहार गाय मागीर कसले कीर्तन करका यज्ञ करका तेन्ना देव पावस दिता कसले समस्या म्हणून प्रभुपाद सांगता निजावन आमी हे दैव प्रज्ञेन कशी जीवन कोरून दुसऱ्यांक आमी मादरी जेवका म्हणून प्रभुपाद ते मेयरा सांगता प्रभुपाद देवस्थानाक आपास रिटर्न येतना जिनिवात निमदिता हांव डिवोटीस भक्तांक हांव सांगील करेक्ट उत्तर म्हणून तेन्ना एक भक्त म्हणटा तो मेयर आमकां एक भिक्षुकशी पळयत आशिल्लो म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता हांव कसो सांगला हांव कशी बेसाय कशी म्हणून सांगला आमी भिक्षुक न्हय डिवोटीस म्हळ्यार आमी भिक्षुक न्हय बेगर्स न्हय आमी दुसऱ्यांक ज्ञान दिता आसाची हांवें मिगेल अत्युत्तम ज्ञान आशिल्ले भगवतगीता ताका दिल्ले तागे लागीं आमकां कसं दिवचें नाशिल्लें तोच भिक्षुक आमी तांकां ज्ञान दिवचें भगवतगीता दिलें हांवें म्हणून प्रभुपाद समर्थन करता तांकां डिवोटीसाक सांगता सो आमी भिक्षुक न्हयची न्हय म्हणून मागीर प्रभुपाद जिनिवांत संयुक्त राष्ट्राचे विश्व आरोग्य संस्थे थंय प्रवचन दिता प्रभुपाद मागीर इंडॉलॉजिस्ट जीन हर्बर्ट म्हळ्यार एक विज्ञानीक मागीर प्रोफेसराक आनी पुरा देवस्थाना भेटी जाता प्रभुपाद तांकां मागीर प्रभुपादाल पळय एक आनी एक इन्सिडेंस जाता प्रभुपादाल एक शिष्य करंदर म्हणून एकलो आसता तो करंदर 4 म्हयने फुडें सोण वता कसो म्हळ्यार 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल म्हाका फॉलो करूं जायना म्हणून सोण वता सोन जाता तो मस्त काम करता आशिल्लो करंदर दाय निप्पान म्हळ्यार जपानांत दाय निप्पान प्रभुपादाल बुक्स प्रिंट करचे तांगेलो ಒಟ್ಟು व्यवहार करचे अमेरिकांत दुड्डू कशी मॅनेज करचे बुक डिस्ट्रिब्युशन कशें करचें हे पुरो सगळें करता आशिल्लो तो मागीर म्हाका हे 4 नियम फॉलो करूं जाय म्हण सोण येता मागीर ताका भारी पश्चाताप जाता अपाज प्रभुपादाक टेलिग्राम दिता हांव येवचें म्हणून प्रभुपाद यो म्हणून सांगता इमिडिएट तो जिनिमा येता प्रभुपादा मेळूंक प्रभुपाद तागेलो उलयता सांगता इंडियान तूं जीबीसीची जबाबदार तूं घेवका आनी एक्चुअली मुंबय तूं जुहू टेम्पलाचे एनओसी सकड मेळ्ळी तुमकां हांव सांगेल उडगास पळय एनओसी
म्हळ्यार थंय नेबर्सांक हांगेल कीर्तन निमित्त गलाट जाता म्हणून एनओसी दीन मुन्सिपालिटीच्यान एनओसी दीन पोलिसांच्यान हें दीन निमित्त टेंपल बांदू जाय परत तूं काम करका थंय वचून म्हणून सांगता तूं कोर न्हू हेल्प करका तांकां सगळ्याक म्हणून म्हळ्यार तो सोण गेलेलो आपास आयले प्रभुपादान तितले विश्वास दवरून ताका एक कंप्लीट जबाबदारी दिता प्रभुपाद तूं सोण गेलेलो तुका हांव कशी काम दिवचें ते म्हणी प्रभुपादान हांव तुगेलो विश्वास आसा म्हाका तूं हें काम करका म्हणून सांगता आनी इमिडिएट सेक्रेटरी सांगून लेटर टायप करून पुरा हैदराबाद मुंबई कलकत्ता मायापूर दिल्ली वृंदावन पुरा तांकां प्रेसिडेंटाक सांगता कसो म्हळ्यार करंदर पुरा जीबीसीचे मॅनेजमेंट पळयता म्हणून प्रभुपाद सांगता सगळेजण ಒಟ್ಟು मेळून काम कराची म्हणून प्रभुपाद मेसेज दिसता थंय देखून जून 8 पॅरिस जिनिवा देखून पॅरिस कशी प्रभुपादाले ट्रॅव्हल पळयाची पॅरिस वता पॅरिसांत ला सॉल लेयल म्हळ्यार कडे प्रभुपादाक थंय एक आयोजन करताची प्रवचनाचे 50 जण स्टेजार बसून आसताची मागीर 2500 जन पुरा राखून राखता असतात की प्रभुपाद कीर्तन जातरी प्रवचन स्टार्ट करता प्रभुपाद एक भक्ताला देखून बायबला देखून सेंट जॉन म्हळ्यार सेंट क्रिश्चन सेंट तागेले दिव्यवाणी वाजी म्हणून सांगता तेन्ना फर्स्ट वर्ड आशिल्ले एक भगवंत तेन्ना प्रभुपाद भगवंताले नामा वयर प्रभुपाद सांगता नाम भगवंताले नाम म्हळ्यार कसली इम्पॉर्टंट त्या नामा शक्ती कसली म्हणून प्रभुपाद सांगता थंय आशिल्ले पुरा आयिल्ले सकट स्टुडंट्स चिकेची हे आशिल्ले तीव्रगामी म्हळ्यार लढाई करची कसले एक कसले आर्ग्यू करचे चेडू आशिल्लीची तांणी पुरा हांगा तोंदरे करका म्हणून आयिल्ले जन आसताचे तेन्ना प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार बद्धात्माले कसली स्थिती म्हळ्यार आमी गव्हर्मेंटाचे कानून तरी आमी एगेन्स्ट गेले कानून एगेन्स्ट केले आमकां शिक्षा जाता तशीच आमी देवाल कानूना एगेन्स्ट चलले निमित्त आमकां आमी बद्ध आत्म जावन हे भौतीक प्रपंचांत आमी कश्ट भोगता आसाची म्हणून प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दिता एग्जाम्पल दिले सर तांकां कोप येता तांणी गव्हर्मेंट एगेन्स्ट आशिल्लीची तांकां फ्रेंच भास सो प्रभुपाद इंग्लीश उलयता आशिल्लो ते ज्योतिर्मयी देवीदास म्हळ्यार पुरा प्रभुपादाले इंग्लिशान सांगिल्ले फ्रेंचान तो ट्रान्सलेट करून सांगता आशिल्ले तेन्ना पुरे स्टुडंट्स बॉबी मारताचे तेन्ना प्रभुपाद कसं सांगता तांणी म्हणून तेन्ना ती सांगता कसं म्हळ्यार तुगेले तूं सांगिल्ले पळय एग्जाम्पल गव्हर्मेंटाचे कानून एगेन्स्ट गेल्यार आमकां गव्हर्मेंटाक शिक्षा मेळटा म्हळ्यार तांकां इश्ट जाय न्ही तांणी गव्हर्मेंटा एगेन्स्ट आसाची म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता तुमकां इश्ट जायनाशे पुरो बदल संगत म्हळ्यार तुमी कानून एगेन्स्ट गेली तरी जाल्यार तुमकां शिक्षा जावची खंडीत तुम गव्हर्मेंट ओपन अशें बेसो शिक्षा जाताचीच म्हणून सांगता तेन्ना अपास्तांनी प्रभुपादाले एगेन्स्ट गौजी घालताची गलाट करताची तेन्ना एकलो फ्रेंच भाशेर सांगता कसो म्हळ्यार तूं लायक आध्यात्मीक विचार सांगता आसा जाल्यार तूं कसो म्हळ्यार एक व्हडले सिंहासना वयसर बसून आमी सकट तुका नमस्कार करता म्हणून लेखता आसा म्हणून सांगता म्हळ्यार प्रभुपादाक एक लायक व्यासासन घालून आशिल्ले प्रभुपाद ताजेर बसून आशिल्लो त्या पळोवन सांगताची कशी क्रिटिसायज फेस करता पळय प्रभुपादान तेन्ना म्हळ्यार हे इन्सिडेंट्सान आमकां कळटा प्रभुपाद कशें म्हणटा पळयाची प्रभुपाद सांगता हांव सिंहासना वयर बसून सकड मिगेल पायार पूण म्हाका नमस्कार का म्हणून हांव काय कोणाक वत्ताय करना म्हणून सांगता तेन्ना पुरो जन क्लॅप्स मारून हें घालता विसील घालता की
पाटे रे म्हणून फ्रेंच भाषेन सांगताची तेन प्रभुपाद म्हणजे कसन कसन आहे म्हणून तांणी सांग सकल देवा म्हणून गोजी घालताची जन तेन्ना प्रभुपाद सांगता म्हाका जावका म्हणा व्यासासन सिंहासन जावका म्हणा हांव नेलार बसूनची म्हाका सांगचें येता तुमकां दैव प्रज्ञे गोत आसली तर जाल्यार तुम्ही हाजेर बैसून तुम्ही सांगेट प्रवचन त्यात नाही तुमकां जन पुरो तुमगेल पायाक नमस्कार करताचे म्हणून प्रभुपाद सांगता तेन्ना सायलन्स जाता सकड ते सायलन्स जाता तेन्ना प्रभुपाद सांगता कसकसन एकलो काळो एकलो उठान उलयता फस्ट तो प्रभुपादाक सपोर्टीव उलयता मागीर प्रभुपाद एगेन्स्ट उलयता तेन्ना कसकसन उलयता आनी प्रभुपाद इमिडिएटली ताका उलोवच सोडाशी तुमी कीर्तन करात म्हूण सांग प्रभुपाद पुरा मृदंग करताळारी भर्जरी कीर्तन जातके तेन्ना सक्कट जन कीर्तनारी पार्टिसिपेट करताची पुरा तांगेले ऑपोजिशन करचे आशिल्ले पुरा चिके थंड जातके तरी प्रभुपाद जावन जे तरी कारार वता सांगता आनी हांव असले पब्लीक मिटिंगार हांव पार्टिसिपेट करना कोणी म्हाका तरी आपयल तरी जाल्यार मात हांव उलयता म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर थंय देखून प्रभुपाद फ्रँकफर्ट जून 18 फ्रँकफर्ट थंय वता जून 8 ते जून 18 10 दीस भितर फ्रँकफर्टा वता प्रभुपाद फ्रँकफर्टा वता देंवतना हंसदूत आनी पुरा व्हडले डिवोटीस गुंपूचे 20 कार के फ्रँकफर्टा पळय मागीर व्यान पुरा मेरवणीक मागीर स्लॉस रॅटर शॉप म्हणले एक गुड्ड्या वैरी एक कोट्या वैरी घर के थंय इस्कॉन सेंटर तेन्ना प्रभुपाद वता आसतना प्रभुपाद सांगता फ्रँकफर्ट ते हांगा जर्मनीचे हल्ली तूं हे मृदंगा वॉयस आयकचे म्हाका भारी खुशी जाता आसा म्हणून सांगता प्रभुपादा क्लास घेवची जाग दाखयता आनी प्रभुपाद ते गुड्ड्या वैरी आशिल्ले घर दोन्ही माळे वयर आसतके दोन्ही माळ्यार वचके दोन्ही माळ्यार देखून गेल्यार देखून सकलचे दाखयता या सकलचे हॉल दिसता आशिल्ले के प्रभुपाद थंय जनाक पुरा आपयता प्रभुपादाल कुडा तो पुरा जन येता ते प्रभुपाद उलयता भक्ती सेवक म्हळ्यार कसं करचें म्हणून सांगता प्रभुपाद पळय हांव म्हगे लायफ पुरती हांव मस्त काम केला म्हाका सोमारी जावन लेजी जावन बसची म्हळ्यार नज्जा म्हाका सदा कृष्ण सेवा करची म्हळ्यार भारी तेंची सदा कृष्ण सेवा करचेची भक्ती सेवाचे अर्थ म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर कलकत्तान तूं जन कशी दिसभर न्हिदताची मागीर तुमी खंय आसाची म्हूण म्हळ्यार आमी तुगेले खातीर हांव काम करता आशिल्लो म्हणटाचे तसल न्हय हांव केन्नाय कृष्णा खातीरची काम करता आसा म्हूण प्रभुपाद सांगता सकड प्रभुपादाक डिवोटीस पुरा भारी एक प्रितीन प्रभुपादाक प्रितीन उलयताची प्रभुपाद सांगता चैतन्य महाप्रभू सांगिल्ले उत्तर नगरादी ग्राम सर्वत्र होई मोरा नाम म्हणलेले हल्लीन तूं मिगेल नाम येता म्हणलें हांगा सत्य जाला हे जर्मनी हल्लीन तूं हे डिवोटीस कीर्तन करचे पळयतना पुरो ते चैतन्य महाप्रभूले भविष्यवाणी सत्य जाला म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद जाल्यार कसं न्हय जन आमी तांकां उद्धार करता म्हणून लेखल्यार जन आक्षेपण करताचे प्रभुपाद ताका एग्जाम्पल दिता एकलो माळ्यारी म्हळ्यार टॅरसा वयरी पतंग उबयता आसता तो एज्जार येता सकल अशी सांगता पळय तूं पडता तूं आनी तुदेर येयले तूं पडता म्हणून सांगतना ताका वयर उठतले कोप येता
तू म्हाका सांगचे नाका तशी आसा आज जन आम्ही तांकां उद्धार करता म्हणून लेखताची जाल्यार जन आमकांची आक्षेपण करताचे तू आमकां कसले करचे नाका अशें म्हणून तशी आयची दुनिया अशी प्रपंच अशी आसा म्हणून प्रभुपाद सांगता पुरा प्रभुपाद गांव गांवांत वचून प्रवचन दिता जर्मन जर्मन भक्तय मेळटाची प्रभुपाद कृष्णाल सेवेक तर तागेले जीवन पूर्ती तक्काची कंकण जावन आशिल्लो प्रभुपाद आनी गुरुल स्थान कसले म्हणले असम म्हणले कोणाक गोतनातिल्यांक प्रभुपाद गुरुल स्थान सांगता जनाल कोप उद्रेक जायना अशी प्रभुपाद ते पुरा एक मोवाचे का उश्यावेर बसतके म्हाका व्यास आसतना नाका एत्तर व्यास आसतना नाका म्हण प्रभुपाद कितली सिंप्लिसिटी प्रभुपादाल पळयाची जन उलयली म्हणून आज प्रभुपाद एत्तर व्यासासनार बेसना नेलार बसतके उश्यावेर प्रभुपाद मागीर एक पण प्रभुपाद एकलो श्रीमंत व्यापारी सांगतके कसले म्हळ्यार नैलाचे न्हंयचे हे मसळे जर्मनी न्हंय तू कशी स्विम करू जाता म्हणून सांगता तेन्ना ताणें कसं म्हळ्यार मसळे कोण म्हळ्यार इंडियन भारत इंडियन वेशभूष घालून म्हळ्यार इंडियन ड्रेस घालून हांगा विदेशांत कशी तूं हांगा प्रीच करू जाता ही कोण की एक हाणें सांगिल्लें के आम्ही तांगेले मागीर सूट बूट टाई घालून कृष्ण प्रज्ञे प्रचार करता म्हणून त्यांनी सांगता प्रभुपाद हांव कशें आसलो वाटे तुमी सूट बूट टाई घालून कृष्ण प्रज्ञे स्वीकार कोरयता म्हणून प्रभुपाद सांगता हे तुमके क्लिनींग प्रोसेस आमगेले आत्मशुद्धी करचे एक प्रोसेस हे म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी प्रभुपाद फ्रँकफर्ट आसतना फादर इमॅन्युअल म्हणले बेनेडिक्ट संन्यासी ताका मेळटा मागीर बॅरन वान डर खी म्हणले एक प्रमुख जर्मन तत्वज्ञानी मेळटा तांणी भारी शिकिल्ल जन प्रभुपादाल देखून आयकुच्याक भारी इंट्रस्ट प्रभुपादाल वॉकिंगाक ಒಟ್ಟು वचून तांणी प्रभुपादाल फिलॉसॉफी आयकुच्या भारी इंट्रस्ट दाखयताचे तशी प्रभुपाद मागीर थंय देखून प्रभुपादाक ऑस्ट्रेलियाक भायर सरता ऑस्ट्रेलियान तूं थंय रथयात्रांत पार्टिसिपेट करूं वता मागीर ते मेलबर्ना देखून शिकागो देखून सॅन फ्रान्सिस्को देखून लॉस एंजलिस डल्लास देखून नववृंदावन देखून इंडिया वृंदावन हे प्रभुपाद टुराचे लिस्ट आसता जुलै 25 ताका प्रभुपादाक हांगा येवका खंय इंडिया येवका वृंदावन तशी कृष्ण बलराम मंदिरांत ओपनिंग येवका तशी प्रभुपाद बरयता 20 hours प्रयाण करून प्रभुपाद फ्रँकफर्टा देखून ऑस्ट्रेलिया येता 20 hours फ्लायटारी प्रयाण करून प्रभुपाद कितले कष्ट प्रभुपादाल पळय आमी हांगाची प्रचार करूं वचका म्हळ्यार आमचे तें कारण हें रिजन तें रिजन आमी सांगता प्रभुपाद कितले कष्ट भोगता म्हळ्यार ल्हान तूं कळटा सो 20 hours प्रयाण करून फ्रँकफर्टा देखून ऑस्ट्रेलिया येता ते मेलबर्न एअरपोर्टान तूं एक भाड्याक पाप तांणी रोल्स रॉयस म्हळ्यार एक कार व्हड कार आसता ते कारार प्रभुपाद व्हरताची तेंची जनाल दोळ्याक कुकुता ह्या कसं न्ही एक संन्यासीक रोल्स रॉयसार कारार आयल म्हणून पुरा पेपरार पुरो सकड आर्टिकल दिताचे कसं म्हळ्यार भक्तिवेदाक हरे कृष्णाचे संस्थापक जाल्ले भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादाक रोल्स रॉय कारार घेवन येता म्हणून प्रभुपादाल एक हासील फोटो आनी पुरा घालून पुरो सकड पेपरार येता आनी हांव पेपरार कसं दिता म्हळ्यार भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद आमकां सुण्या जिवना देखून मुक्त करता सुण्या म्हणजे जीवन करचे देखून मुक्त करता म्हणून दिताची नाजाल्यार आमी
सुण्या मनस्थितीची आम्ही राबत म्हणून प्रभुपाद आमकां वॉर्निंग दिता असं म्हणून न्यूज पेपर पळय येता. त्यातनं कसं जाता हेराल्ड पत्रिका हेराल्ड म्हणेल पेपरांत एक इंटरेस्टेड एक टॉपिक येता. कसं म्हळ्यार ते एक बिल्डिंग उज्ज लागता. उज्ज लागतना आनी टेंट घालका म्हळ्यार एक कॅनोपी म्हळ्यार एक तरपाला म्हणके एक आसता. त्या सकल धरताची ताणे 3 भालमे शेत वयर दोकून हांत उडताचे. तशी हानी सेव करताचे शिष्याक पेपरार व्हडले येता. मेलबर्नात 3 माळे बिल्डिंगा उज्ज लागील तेन्ना 5 बायले सिरकोताची तांणी हेल्पाक बॉबी मारता आसताची. तेन्ना हरे कृष्णाचे संन्यासीच्यान येवन रथाक टेंट घालचे खातीर हाडलेले ते कॅनोपी धरून ताका प्रोटेक्ट केल्ले म्हणून पेपरान पुरो सगळे येता. तेन्ना प्रभुपाद सांगता तांतू कसकसन बरयताचे तर पवित्र आशिल्ले ते जमखाना यूज जायना म्हणून. आनेकांतू घालताचे त्या जमखाना प्रभुपाद यूज करता उत्सवांत यूज करताची म्हणून घालताची असल सगळे येतात. प्रभुपाद सांगता कसं की गौरव की अगौरव की वट्राशी पेपरार पुरो हरे कृष्णा म्हणाल एक नाव आयलें न्हय पुरो त्या तांकां वाजिताल्यांक चांग जाता म्हणून सांग प्रभुपाद. ओन्ली हरे कृष्णा म्हळ्यार एक नाव येयलें न्हय ते वाजल्यार पुरो तांकां लायक जाता म्हणून सांगता प्रभुपाद. कितले प्रभुपादाल एक आलोचन पळयाची. मागीर रथयात्रा जाता. प्रभुपाद व्यासासनार बसतना प्रभुपाद 2 मैल चमकता नर्तन करताची रथयात्रा पार्टिसिपेट करता. हांगेला चिके इक्र मृदंग शिल्के मागीर 3 जन हळूहळू ड्रम्स बीट करता आशिल्के. प्रभुपाद कीर्तन करता प्रभुपादाक दिव्य शक्ती शिया दिवस के तेन्ना तितली इजी ना जाल्यार प्रभुपादाक कसं की दिव्य शक्ती आसता की प्रभुपाद हांगा दिला कसं म्हळ्यार उलन टोपी आनी जर्सी मागीर कावी बण्णाचे सिल्क धोती कुर्ता घालाक प्रभुपादान आनी वायट रेशमेचे शाल घालाक पुरो प्रभुपाद शायन दिसता आशिल्ले प्रभुपाद. तशी 2 मैल चमकून प्रभुपाद वता. आनी 14 फीट एतराची चैतन्य महाप्रभुले मूर्ती आशिल्ली म्हणून दिसता आसाची. मूर्ती की कटआउट की गोतना मूर्ती आशिल्ली तेन्ना प्रभुपाद मुखार वचून तातावळे चैतन्य महाप्रभू मूर्ती पळोवन प्रभुपाद नृत्य करता आशिल्ले. तशी अशी दिसता आशिल्ली की मेलबर्न आनी ऑस्ट्रेलियाक विन केला म्हणके दिसता आशिल्ले पुरा मेरवणिका. मागीर प्रभुपाद रथयात्रा जाता आसतना प्रभुपाद म्हाका उद्दा जाय म्हणून म्हणटा. तेन्ना वैकुंठनाथ यो आतां उद्दा केन्ना प्रभुपाद धांवन वचून एक घरकड वचून उद्दा दी म्हणून निमगीत कितले तांगेले एक अटेंटिव्ह आसता प्रभुपादाल कसल नीड जाल्यार दिवका म्हळ्यार तांकां आसा म्हळ्यार पळय आमी जाल्यार आतां कांय ना हांगा दाखोवन कांय नको उद्दा हाडचें हांगा उद्दा कांय ना म्हणून सांगताची. तांणी तशें ना धांवन वचून खंय घरकड वचून उद्दाक निमगून हाडून प्रभुपादाक उद्दा दिता तांणी. असल डिवोटीले सांगतात प्रथम श्रेणी भक्त कशी द्वितीय श्रेणी भक्त कशेले तृतीय श्रेणी भक्त कसले म्हणून गोतच ना. प्रथम श्रेणी भक्त कशी म्हळ्यार गुरुल्यान सांगता म्हणा गुरू मना कसं नास म्हळ्यार ते लेखून सेव करता पळय तो प्रथम श्रेणी भक्त. द्वितीय श्रेणी कशी म्हळ्यार गुरून सांगले जाता काम करतलो. तृतीय श्रेणी कशी म्हळ्यार गुरून सांगला रे पाली करता मुखार करता आज करणार तक्षण करणार तो तृतीय श्रेणी भक्त. तशी हानी थापणी धांवन प्रभुपादाक उदाहरण दितात की मागीर प्रभुपाद रथयात्रांत रथयात्रा एंड जातरी प्रभुपाद सगळ्यांक थँक्स म्हणटा. सगळ्यांक सानाची एक प्रवचन दिता. तुम्ही जगन्नाथाक पळोवच्याक आयिल्ली रथयात्रा पार्टिसिपेट केलेले आनी गायन नर्तना सकड हें जाल्लेलें पुरो चैतन्य महाप्रभू कारण चैतन्य महाप्रभू निमित्त आमकां हे सकड मेळ्ळा म्हणून
प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद केदनाय श्रेयस तागेल खातीर घेयना केदनाय चैतन्य महाप्रभू गुरूक आनी कृष्णाकच दिवचे आशिल्ले पुरा मेलबोर्ना पुरा पेपरान पुरा येता हें सकट रथयात्रा विशय मागीर प्रभुपाद मेलबर्नांत कशी हे रथयात्रा कशी म्हळ्यार आमकां लायक गुणा तेकडे व्हरच्याक एक सहाय जाता म्हणून प्रभुपाद एक संकेत म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर प्रभुपाद मेलबर्ना म्युनिसिपल भवनांत प्रभुपाद कार्यक्रम करता ते 1000 जन येताची पुरा चैतन्य महाप्रभू मूर्ती सुतू पुरा नर्तन करता के मागीर फ्रांसाचे एक धर्म शिक्षण म्हळ्यार तांगेले बायबल शिकोवचे स्कूल आसता ते फ्यास्कल कॉलेज के थंय देखून पुरा प्रभुपाद थंय वता मागीर थंयचे संन्यासी प्रभुपाद मेळटा मागीर प्रभुपाद तांणी निमगिताचे सेंट फ्रांसीस जाले बगेटान सेंट फ्रांसीस केन्नाय तो दैव प्रज्ञ आशिल्लो म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर थंय रोमन कॅथॉलिक चर्चाचे विकार जनरल मागीर रेव्हरंड जे केल्ली तांकां सकयल प्रभुपाद मेळटा तांणी प्रभुपादाक भारी एक गौरव दिताची प्रभुपाद संदेश कसो म्हळ्यार ऐक्यता संदेश म्हळ्यार आमी एक धर्म एक कृष्णा प्रज्ञेर आमी ಒಟ್ಟು जावका देवा प्रीती कोरका देवाक सेव करनातिलो सेव केलो कोणेय जो असो देवा प्रीती कोण देवा सेव केलेलो खंयचो धर्म जाल्यार ते एकच म्हणून प्रभुपाद सांगता ते तांकां भारी लायक जाता क्रिश्चन्साक आनी आमी हे भौतीक प्रपंचाचे रोगा देखून आमी मुक्त जाल्यार आमगेल्यान कितलींच डिफेक्ट आशिल्ले आमकां आमी सॉल्व करूं जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता तेवें तांकां भारी खुशी जाता मेरे प्रभुपाद गुरुदासाक लेटर बरयता हांव ऑस्ट्रेलिया देखून अमेरिका वता अमेरिका देखून वृंदावना जन्माष्टमीक येता थंय हे करूंक ओपनिंग वृंदावन टेंपलाचे हांव येता प्रभुपादाल कितली काळजी म्हळ्यार तांकां सांगता कसो म्हळ्यार तुमी आमगे जनानाची हे ओपनिंग करका कसो लाका म्हळ्यार थंय वृंदावनाची गोस्वामीची तांणी पुरा हे फॉरेन शिश्याक तांणी ओपन आशिल्ली न्हू सो अनावश्यक तांकां सकयल खाली एज अ गेस्ट पोका शिवाय हे पुरो ओपनिंग काम पुरो आमी करका प्रसादांनी कसली उणी जावच्या नज पुरा वर्ल्ड वायड पॅरिस न्यूयॉर्क ऑस्ट्रेलिया देखून पुरा जन येताची थंय पुरा तांणी फॉरेन पुरा तांणी चिल्ली पुरा विग्रह सेवा करताची तशें आसतना कोणाक भायल्या आपोवची नाका म्हणून प्रभुपाद सांगता सो तुमी आईला प्रसाद दिवका स्टॉक दवराची पुरा आटा दाल तांदूळ पुरा दाळी पुरा सकल स्टॉक दवरका जनाक लायक ट्रीटमेंट दिवका सांगता कसं म्हळ्यार हांतूय सांगता पण दुडवा विशय आलोचना करूं नाकाची तुमी लायक हाजेर खर्च करका म्हळ्यार तशें न्ही देवस्थान भारी चंद अलंकार करका विग्रहाक लायक ड्रेस घालका आनी यमुना मदिरा जे तीर्थ तांणी पळोवची म्हणून पुरा प्रभुपाद तांकां काम दी हे काम दी प्रभुपादाल मात 24/7 प्रभुपादाल मात कशी कृष्णाल सेव करता म्हळ्यार केन्ना सगळो दीस तिची आलोचना तशी प्रभुपाद तांकां सकयल लेटर बरयता कशी करका म्हणून मागीर प्रभुपाद मेलबर्नांत लॉट्रो विश्वविद्यालय प्रवचन दिता ते हांगा कशी पॅरिसा जालेले तशीच हांगा तशी हिंची जाता एक स्टुडंट्स व्हडली जन ग्रुप येवन आसता हांगा प्रभुपादाक बसच्याक व्यासासन कोण आसता सकयल डिवोटीज कीर्तन करताची प्रभुपादाक इंट्रोडक्शन करताचे प्रभुपाद कोण म्हणून प्रभुपाद शरीर आनी आत्मा मध्ये अशें डिफरन्स सांगता तेन्ना
हे जनाक भारी इम्पॉर्टंट शरीर आणि आत्मा ಬಗ್ಗೆ डिफरन्स कसं म्हणून कळका म्हणून 10 10 मिनिट झालं की एक चालू राबून तू रोल्स रायर कारा ಬಗ್ಗೆ तू सांग म्हणून सांगता म्हणजे प्रूफ रोल्स राय व्हड कार आईल म्हणून तेन्ना व्हडली बॉबी मारताचे तेन्ना प्रभुपाद सायलेंट जातरी अपास सांगता आम्ही शरीर चेंज करता वताची आम्ही मोर्चाक इष्ट पावनाची जाल्यार आमी मोरकाची म्हणून प्रभुपाद सांगता तेन्ना सक्कड जन किंच मारचे पुरो सूर करता के तेन्ना एक स्टुडंट तागेले शू दखून पेस्कात काडके पेस्कात काडतके तेन्ना एक डिवोटी तागेले दखून तांडून घेतके तेन्ना मधुदीश स्वामी सांगता तुम्ही शांत जावन प्रभुपादा उतर ऐकू का म्हणून मायक्रोफोनारी फोन मायकारी रिक्वेस्ट करता ಕೆಲವು ಜನ ते लढाई करूक म्हणून आईल जन असताचे सो हांगा प्रभुपादाक सेफ्टी ना म्हणून हानी शिशी फुडा लेखता ते एकलो स्टुडंट राबून निमगीतके हांव क्रिश्चन तू जीसस क्रायस्टा ಬಗ್ಗೆ कसं सांगता म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता जीसस क्रायस्ट देवाल प्रतिनिधी देवाल पूत तो हांव तुमगेला म्हणके ताका हांव गौरव दिता म्हणून सांगता प्रभुपाद तेन्ना तूं येशू क्रिस्ताल पूत वे म्हणून सांगता वय हांव येशू क्रिस्ताल सेवक म्हणून सांगता हांवें येशू क्रिस्ताल म्हणके हांवें सेवकाची हांव येशू क्रिस्त न्ही म्हणून सांगता तशें जाल्यार तुका येशू क्रिस्ताल शक्तेस वे म्हणून दिता तेन्ना ना ना म्हाका ती शक्ती ना म्हणून प्रभुपाद सांगता तेन्ना तो स्टुडंट सांगता म्हाका येशू क्रिस्ताल शक्ती आसा कसाला म्हण हांव क्रिश्चन म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता ओ तू क्रिश्चन वे आमी क्रिस्टियन म्हणता प्रभुपाद आमी क्रिस्टियन तू क्रिश्चन जाल्यार आमी क्रिस्टियन म्हणून सांगता कांय डिफरन्स ना म्हणून प्रभुपाद सांगता सक्कड जन हसताचे आनी चप्पाळ मारता प्रभुपाद कशी उलयत पळय मागीर तो स्टुडंट निमगे अपास येशू क्रिस्त येता कृष्ण न्हय येशू क्रिस्त येता म्हणून सांगता येशू क्रिस्तान आयला रे तुम्ही सगळं कसं करताचे म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता येशू क्रिस्त आयला रे आमी ताका स्वागत करताची हे छान विषय न्हय म्हणून प्रभुपाद सांगता तांणी लेखील एक्सपेक्ट कसं म्हळ्यार प्रभुपाद लढाई करतल म्हणून प्रभुपाद तशी उलयना भारी खुशी आमी ताका स्वागत करताचे म्हणून सांगता तेन्ना तो सांगता येशू क्रिस्ताक तांणी हाक क्रॉसा वेरी शिलुबेक घालीन तूं कसं म्हळ्यार हांगा रोल्स राय आनी लायक मोऊची हांतला वयरी बसला तुमगेल भक्त पुरा दुडवा खातीर राखता आसाचे म्हूण तेन्ना प्रभुपाद म्हाका दूड नाका म्हणून सांगता तुमी सांगताचे हिंसेक प्रतिहिंस करता म्हणून नमगता न्हय जाल्यार येशू क्रिस्त तशें एक घाल्यार मार आनेक घाल दाखोवका म्हणून सांगता आशिल्लो म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता आमगेले भावनात्मक धार्मीक पद्धती हे कृष्ण विज्ञान हे तत्वज्ञान दैवज्ञान एक क्रायस्त धर्म हिंदू धर्माक वयची हे आमी देवाक प्रीती करचे शिकोवचे आमगेल मेन एम म्हणून सांगता तेन्ना अनेक विद्यार्थी सांगता कसं म्हळ्यार तुमी आमगेल पाश्चिमात्य येतना तुमी पाश्चिमात्य आमगेला म्हणके आसता इंडियन्सा म्हणके उलोवचे नज सन्यासील म्हणके आंगल घालून असले उन्नत वेदिकेर बैसून उलोवचे करू नज तुमी पाश्चात्यान म्हणके आंगल घालता अशें म्हणून तुगेले अभिप्राय कसो न्हय म्हणून दिता प्रभुपाद सांगता आमी हांगा दैव प्रज्ञे आमी प्रचार करू आयिल्लींची आमी कोण आमकां गौरव दितात की ह्या करता म्हणून आमकां नाका हांगा जन एक म्हाका उन्नत आसन वेवस्थीत केला हांव म्हणून हांव ताजेर बसला हांव नेल्यार बसपाक हांव तयार आसा म्हाका कसं म्हाका कोणें गौरव दिवका म्हणून एक्सपेक्ट करिना आमी कृष्णाक गौरव दिवचे आनी कृष्णाल प्रतिनिधी गौरव दिवका म्हणून सांगता आज
कसं म्हळ्यार स्टुडंट्साक गौरव दिवची कशी म्हळ्यार गोतना ह्या वैदिक पद्धती प्रकार आम्ही कृष्णाल प्रतिनिधीक केन्नाय गौरव दिवका म्हणून प्रभुपाद सांगता. तेन्ना अनेक विद्यार्थी व्हडली गलाट करता. तुम्ही हांगा युएसएन म्हळ्यार अमेरिकांत तुम्ही तुमगेले पुरा सकट प्रचार केला. व्हाईट हाऊस असते न्हू, व्हाईट हाऊस थंय पुरा तुम्ही तुमगेल्या हे आंदोलन कसन पात्र घेता अशें म्हणून पुरो निमगिताचे मस्त व्हडान बोब्ब मारता. तेन्ना मधुदेश स्वामी माईक घेवन दिता. प्रभुपाद अमेरिका वचका म्हणून आयिल्ले न्ही. प्रभुपादाक अमेरिका निमित्ताची कसन जावका म्हणना प्रभुपादाक थंय फ्री टिकेट येवच्याक मेळ्ळें निमित्त प्रभुपाद अमेरिका आयलो. कोणी तरी हांगा ऑस्ट्रेलियाक येवच्याक तरी टिकेट दे जाल्यार प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया येत आशिल्लो. तुम्ही पेटयली तर जाल्यार तो प्रभुपाद हांगा देवाल प्रिती हांगा स्प्रेड करून आयला शिवाय हांगा पॉलिटिकल आंदोलन करच्याक आयिल्ले न्ही प्रभुपाद म्हणून सांगता. तुमकां हे आमी देवाल प्रिती वांचे हे आंदोलनात तुमकां इंट्रस्ट आसला तुम्ही हांगा येवेत म्हणून सांगता. आम्ही हांगा शांती दिवच्या आयल्यांची जन संतोषारी ते स्वीकार करताची म्हणून तो सांगता. तेन्ना प्रभुपादाक ह्या गलाट्या भितर सेफली कशी वापरून व्हरची म्हणून व्हडली समस्या जाता. मागीर तांणी लागींचे एक बागला थ्रू प्रभुपाद घेवन व्हरताचे. एक डिवोटी कोण की शिव पाय्यान प्रभुपादाल काराक मस्तीत तशी नमुने जाता. कशी म्हणे व्यानारे होऊन पत्तोर उडयताचे पत्तोर उडयताचे. कशी पण त्या कॅम्पसा दोकून ब्रिजा सकल तोकून कार वतना कसं करता के एक ब्लॅक पेंट कारा वयर घालता के पण कसं करता पळय तांणी. तेन्ना प्रभुपाद नुतोची कार बसके आनी हांव हे पब्लीक मिटिंगा येना म्हाका कोण आपयता के तांकां मात हांव वता म्हणून सांगता. कसं सकल प्रभुपादान फेस केले म्हळ्यार आयचे हांचो दोकून कळटा कशी ऑस्ट्रेलियांत कशी प्रभुपाद एगेन्स्ट कशी विद्यार्थी स्टुडंट्स कशी करता म्हळ्यार हांचो कळ्ळें. सो नेक्स्ट प्रभुपाद मेलबर्न शिकागो वता त्या नेक्स्ट सेशना पळय. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद. श्रील प्रभुपाद की जय.